आता पळोवया गोंयच्या कांय सरभोंवतणीच्यो खबरो। स्कुलांनी एडमिशन घेवंक घरा सावन स्कुलाचे सर्टिफाईड अंतर आणि रेसिडेन्शियल सर्टिफिकेट मागता म्हूण काँग्रेसीन इश्यू केला। दुकानांक ट्रेड लायसन्साक फायर डिपार्टमेंटाची NOC घेवंक लायता म्हणूनय काँग्रेस उलयली। लक्षात घालपाचें की जे रेसिडेन्शियल सर्टिफिकेट जे डिस्टन्स केला स्कुलाक पळय ते आमी कंडेम करता आनी तेचेर आमी केस फायल करपाचें आसा। कारण रायट ऑफ एज्युकेशन कितें म्हणटा की म्हाज्या पेरंटा ताका खंयचें एज्युकेशन खंयसरूय स्कुलान दिवपाक हें आहा, सीट मेळ्ळो आनी कितें मेळ्ळो ते डिफरंट केस। रायट ऑफ एज्युकेशनाच्या प्रमाणे जे स्कूल म्हाका दिसता की म्हाका थिवीच्या स्कुलान घालूंक जाय भुरग्याक सीट एवेलेबल यू कॅन पुट। तुमी घालूं शकना की बाबा तुमी स्कूल हांगाच दवरा, हे स्कूल आमचे तुमी विदीन 1 किलोमिटरूच घाला, नाजाल्यार तुमकां आनी तितून रेसिडेन्शियल सर्टिफिकेट म्हणजे म्हाज्या टॉपिकाचें कितें आहा की काल पयर आमी पळयलां की हांगा एकूच तलाटी बसता आनी ताका रेसिडेन्स सर्टिफिकेट घालपाक थंय गर्दी पडली आसता। म्हणजे आवय बापूय काम सोडून फूल डे हांगा तेंचो वयता। आयज जी NOC फायर डिपार्टमेंटा कडल्यान घेवपाक जाय ट्रेड लायसन म्युनिसिपालिटीन सगळ्या हांकां खाडेकारांक घातल्या जेंचे ट्रेड लायसन ड्यू जाल्या तेंनी घेवपाचें म्हणून। पण म्हाका एक सांगपाचें आसा की फूल गोंयाक घेवपाक जाय म्हणून म्हाका एक सांगपाक जाय की हे NOCन कितें तुमी साध्य करूंक सोदतात? लोकांक हॅरेसमेंट करूंक सोदतात काय लोकांचो टायम वेस्ट करपाक सोदतात? आयज बिजनस म्हणटा तो ठप्प करून दवरला हे गव्हर्मेंट BJP गव्हर्मेंटान। आयज मायनींग इंडस्ट्री, टुरिजम इंडस्ट्री, बाकीचे जे ट्रेडिशनल वेंडर्स आसा तेंचे सगळ्यांचे बिजनस डावन केला। तितून आनी हे NOCचे हाडला तेंच्यांनी। ह्या NOCन तुमी कितें सिद्ध करूंक सोदता? कला अकादमीत किशोरीताई आमोणकार संगीत महोत्सव जालो। उक्तावणाक कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, किशोरीताई आमोणकाराचो चलो निहार आशिल्लो। हा महोत्सव यंदा झालेला आहे, तसाच प्रत्येक वर्षी व्हावा अशी देवाकडे प्रार्थना करतो। एक दुसरी गोष्ट सांगायची म्हणजे आज आईच्या आत्म्याला अतिशय समाधान झालं असेल, कारण गोव्याबद्दल जो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता तो परिवाराला माहिती होता की ज्यावेळेला आई इथे गोव्यामध्ये यायची तेव्हा एक तिच्यामध्ये वेगळंच बदल घडायचा। हे सर्व नेचर म्हणा किंवा अतिशय जवळीक होती गोव्याबद्दल तिला। फोंडेच्या अंतरा डायमंड अँड गोल्ड ज्वेलरीची पहिली एनिव्हर्सरी दबाज्यान जाली। ह्या निमतान मेगा ड्रॉ कुपन दवरिल्ले। पहिले इनाम क्विड कार खांडेपाराच्या संगम फट्टेक लागली। आम्ही हांगासर गेली 15 वर्सां म्हणजे माझी फॅमिली पयलीं पासून हांगाच घेताली 15 वर्सां पयलींच्या आनी हांव हांगा कस्टमर अरावंड 11 इयर्स जाले हांगासरूच कस्टमर आसा। हांगासरले भांगर बरें आसा, हांगासरलो ओनर म्हणजे वेलकम करता आसतना तेज्या तोंडार डेली स्मायल आसता, म्हणजे केन्ना अशें ना असो म्हणना तो। आमी बरी क्वॉलिटीचें भांगर दिलें, बरें भांगर डिजायन बरें दिलें, सो कस्टमर आमकां चड मेळचे म्हणून आमी गाडी दवरली, स्कूटर दवरली, स्कीम दवरली। सो आमकां भरपूर कस्टमर मेळ्ळे आनी भरपूर रिस्पॉन्स मेळ्ळो। त्या खातीर आमी एक्चुली आमचो एनिवर्सरी 18 तारखेक आशिल्लो, सो काही कारणां खातीर तो मातसो पोस्टपोन केलो, तो आमी आज दवरलो। सो 28 तारखेक 28 एप्रिलाक दवरलो, सो आज तो जालो आनी आज बंपर प्रायज लागलो, आमच्याच कस्टमराक लागलो, म्हणजे खास कस्टमराक लागलो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। हे बुलेटिन हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करात। नमस्कार।